कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटक सरकार हाच्या पयलीं 7.56 टीएमसी फीट पाणी वळोवपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्न करताले, पूण ह्या प्रश्नाचेर गोंय सरकारान केंद्रा कडेन दाद मागल्या उपरांत केंद्र सरकारान ह्या संदर्भात म्हादई जल विवाद लवादाची स्थापना केली आणि लवादान ह्या संदर्भातलो निकाल दिल्लो आसा। पूण गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांनी आपणाक दिल्लो निकाल जो आसा तो मान्य ना, आपणाक हाच्यापेक्षा ज्यादा उदक मेळपाक जाय अशा प्रकारची मागणी करून आपली पिटिशन आसा ती दाखल केल्ली आसा आणि ही पिटिशनां सर्वोच्च न्यायालयान प्रलंबित आसा। त्या शिवाय तिन्ही राज्यांनी आपल्यो याचिका ज्यो आसा त्यो याचिका लवादा मेरेन हेल्ल्यो आसा आणि लवादानूय ह्या संदर्भात आपलो निकाल आसा तो दिल्लो ना। पूण कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे नव्यान डीपीआर जे आसा ते कायद्यान तांकां तयार करपाची गरज आसा, तर त्यानुसार डीपीआर करपा खातीर तेंच्यांनी कंत्राट जे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो दिवपाच्या नदरेंतल्यान वर्तमानपत्रात जायराती दिल्ल्यो आसा आणि हो प्रकल्प जो आसा तो आपल्या राज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा तो तेंच्यांनी स्पश्ट करून ह्या संदर्भात जे उदक आसा ते वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी आपणाले प्रयत्न जे आसा ते सुरू केल्ले आसा। हाच्या पयलीं 8.2 टीएमसी फीट जे उदक आसा ते उदक वापरून जांबोटी ह्या परिसरातल्या जो म्हणजे मुख्य म्हादयचो प्रवाह आसा त्या मुख्य म्हादयच्या प्रवाहाचेर थंय हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट जो आसा तो कर्नाटक उबारपाचो आसा। हो प्रकल्प जो आसा तो 8.2 टीएमसी फीट पाणीचो वापर करतालो आणि हे पाणी जे आसा ते परते तांकां गोंयान सोडपाचें आसा आणि हेच्या खातीरूय हो प्रकल्प जो आसा तेच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप खूप गरजेचे आसा। त्या शिवाय आमच्या केंद्र सरकार जे आसा त्या केंद्र सरकारान तांकां त्या संदर्भात आवश्यक परवानगी दिवपाक जाय आणि हो डीपीआर तयार जाल्या उपरांत तांकां केंद्रीय जल आयोग जो आसा तेंच्या कडेन ह्या संदर्भातली हो जो प्लान आसा तो तांकां सादर करचो पडटलो। ताच्या उपरांत तांकां ह्या संदर्भात ना हरकत दाखलो जो आसा तो केंद्रीय जल आयोग दितलो। त्या शिवाय तांकां केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेची आसा आणि ह्यो सगळ्यो परवानगी घेतल्या शिवाय कर्नाटक सरकाराक आपणाले जे उरलेले काम आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळची ना। सध्या कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्नांक लागलेले आसा। ह्या प्रकल्पा अंतर्गत तेंच्यांनी सध्या कणकुंबी हांगासर कालवे जे आसा, भूमी अंतर्गत कालवे आणि उगडे कालवे जे आसा हे कालव्यांचे बांदकाम पुराय केल्ले आसा आणि पावसाच्या दिसांनी ह्या कळसाचे उदक जे आसा हे कळसाचे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक सुरवात जाल्ली आसा। गेली 1-2-3 वर्सां जाली हे उदक वचत आसा आणि त्या संदर्भात हे उदक वचोंक जायना ह्या संदर्भातली जे आयोग आणि बाकीच्या केंद्र सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसा तर तेंचो त्या आदेशाचे पालन कर्नाटक व्यवस्थित करिना। पूण आता हो जो डीपीआर आसा तो परतो करून ह्या संदर्भात कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार तयारीक लागलेले आसा। गोंय सरकारान ह्या संदर्भात घाळपणां केली जाल्यार तेचे दुष्परिणाम जे आसा ते गोंयकारांक भोगचे पडटले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.